मार्कूचें शुभ वर्तमान। पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पोले, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला। जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बालां व शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळान दुबाल्या बरोबर तो घरादारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बालां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो। पयलीं आसात ती सोबार जाणां निमाणी जातलीं आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं। देवाचें उतर हें।